मुक्तीच्या 63 वर्सां उपरांत गोंय उदरगतीच्या मळार नेटान पावला मारीत आसा। गांवागांवांनी रस्ते, लायट, उदक आनी हेर गरजेच्यो सुविधा पावल्यो, पूण सांग्यावेलो बंकळ गांव अजूनय उदरगतीची सपनां पळयता। गांवांत वतलो जाल्यार धड रस्तो ना, नळाचें उदकूय ना। गांवांतल्यान मुख्य रस्त्यार येतलो जाल्यार 6 किलोमीटर चलत वचचें पडटा। पावसाळ्यांत कुशावती न्हंयचें उदक वाडटा, ताका लागून पलतडी वतलो जाल्यार साको बांदले शिवाय पर्याय ना। सांग्यावयल्या बंकळ गांवची अवस्था पळयली जाल्यार मुक्तीच्या 63 वर्सां उपरांतूय गोंय खऱ्यांनीच विकसीत जाला काय कितें असो प्रस्न उप्रासले बगर रावना। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विकसीत गोंय 2037ची मोख दवरल्या खरी। मुख्यमंत्र्याचे हे सपन पुराय जावपाक अजून 12 वर्सां आसात, पूण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून पळयत जाल्यार 2037 उपरांतूय गोंय विकसीत जातलें हाची कितें गॅरंटी। सांगे तालुक्यांतल्या बंकळ गांवांत वतलो जाल्यार पक्को रस्तो ना, पिवपा खातीर नळाचें उदक ना, उदका खातीर लोक बांयचेर निंबून आसात। महत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसाळ्यांत कुशावती न्हंयचें उदक वाडलें जाल्यार यो वच करपाची वाटूय बंद जाता। पलतडी वतलो जाल्यार स्वताच्या बोल्सांतले पयशे म्हणून साको बांदपाक जाय। नापडा पुलावल्यान एक मरे ते पूल आमकां कोणूच एक आमदार आमकां पळयना मरे। तो प्रसादान म्हणा आपण आड कांय ना म्हणा, जाय फावट मारचें हो तर आमकां कांय सांगना। मत घालतना आमगे घरांची विशय मत घालता ताका ह्या हेका सुभाष पवार। आमकां तो उत्तम पळयना, तो गरिबां पळयना, तो मत भाटकारांक पळयता। आतां तुमी बरें बी ना जाल्यार कितें करतात? बरें ना जाल्यार कितें करून व्हरता मरे एकामेकाक फाटी मारून। कालचो आतां तेगुजा सोडून आहा ताका काल 3 फावटी वयलो, तूं सोमारा वयलो मरे, मंगळार वयलो, बुधवार वयलो। विकती घेवन घातले, फॉरेस्ट मारून दिना न्हू, ते बांदले। आतां हें कितें आतां अमनी एकल्यान आतां घर बांदपाक मुगार बी केला, म्हणजे तशें पयलीं आहलें 7 घर मरे, तशीं घरां वाडटालीं ती, म्हळ्यार एकूच भुरग्यांक शिकोवपाक त्रास जाता मरे। पावसाळ्यांत बंकळ गांवच्या लोकांचे सामकेच हाल जातात। पलतडी वतलो जाल्यार साको बांदचे परस पर्याय ना। लाकडाचो साको बांदपा खातीर स्वताच्याच बोल्सांतले पयशे मोडचे पडटात। रानांतली लाकडां हाडलीं जाल्यार रान खात्याचे त्रास ते वेगळे। विद्यार्थ्यांकूय शाळेत वचपा खातीर ह्या साकवाचोच आदार आसा। कोण सीक पडलो जाल्यार खांद्यार मारून व्हरचें पडटा। एकूणच बंकळ गांवांतल्या लोकांची सामकीच गैरसोय जावन रावल्या। न्हंयेर पूल बांदलो जाल्यार तितलोच आदार जातलो म्हणून लोक सांगतात। आयकात बंकळ गांवच्या लोकांची व्यथा। आमी आतां 15-20 वर्सां जालीं ह्या लाकडाचो पूल घालता। आमकां भरपूर त्रास जाता, कित्याक पळय कितें तांदूळ जावं कितें सामान व्हरपाक, कितें आमकां घरा कितें सामान पळय जाय पळय न्हू तें पुला वयल्यान व्हरचें पडटा, त्रास खूब पडटा। आनी कोण बरो जाणटेलो जावं नेण्टे बारके भुरगीं जावं कोण बरें ना जाल्यार बी आमकां ते घरार मारून हाडून 108 घालचें पडटा रस्त्यार मेन हायवे। आमी आमदाराक सांगलेलें, म्हण आमदार ते कानामुखार घेतना। आतां आमदार म्हणटा कितें इतले फोंड येयला तितले फोंड येयला म्हणटा, खंय आमकां गरिबां खातीर पळयना ते। बरें ना जाल्यार घड्या बांदून थंय इतले पळय आतां कमीत कमी 2-3 किलोमिटर सकून आमी हाडटा ताका, आनी येवच्या पुला वयल्या ह्या लाकडा पुला वयल्यान ताका आमी हॉस्पिटलांत व्हरता। 108 मारून रस्त्यार हाडून येवचें पडटा आमकां हायवे। आमकां साको घालपाक एक 7-8 दीस तरी जाय आमकां, आनी मान्या सोदची पडटा। लाकूड मेळना तर रानांत फॉरेस्ट त्रास करता आमकां, कितें मोठे कितें मारून हाडून घातले जाल्यार तेय त्रास करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।